हांसाबाट म्हापशा एका बंद फ्लॅटांत विलियम डिसुझा ह्या जाणट्याची कूड अशी कुशिल्ल्या अवस्थेंत सापडली. फ्लॅटाचे दार उक्ते करिना म्हूण विलियम डिसोझा हाच्या इश्टान म्हापशा पुलिशेन कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण म्हापशा उजो पालोवपी दळान दार फोडून ताची कूड भायर काडली. कुडीक सुमार 10 दीस जावन गेल्या अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या. म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. विलियम डिसोझा हो एक ड्रम वादक आशिल्लो म्हूण सुत्रां कडल्यान माहिती मेळ्ळा. रातचे एक जावन 25 मिनटांनी रातचे कॉल येयले की डोर लॉक जाला हिंगा म्हापसा पोलीस स्टेशन. आमी आमकां टर्न आवट केलो इमिडिएटली ते ड्युटीक येवन आनी आमी थंय वचून स्पॉटाचेर पावल्यार पयला तर डोर लॉक आसा. मागीर आमी आमच्या डोर लॉकाच्या टुल्सान घेवन ओपन करून पयला भितर एक डिकम्पोज बॉडी आसली. ती कितें 10 दीस कितें जाल्ली काय बॉडी हेका. आमकां मागीर बॉडी आमी ते हँडेड आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशन PSI कडेन उत्कन नायका कडेन दिले आमी हँडेड केले. आनी मागीर आमी रिटर्न धर आमच्या स्टेशनार येयले. बॉडी कोणाची नाव बी कितें कळ्ळां? बॉडीचें नांव ते विलियम डिसोझा म्हणून कोण विलियम डिसोझा. ओके. तेजे फ्रेंडान आमकां कितें खंय केलें. त्या फ्रेंडान तेजे पुलीस पणजी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली कितें ओपन करना म्हणून काय.